नमस्कार. आयज 10वी सिनियर नॅशनल चॅम्पियनशीप रेवारी हरियाणा हांगासर 8 ते 10 तारीख ह्या मदीं जाल्ली. तितून आमचे बॉयज आनी तशेंच गर्ल्स दोनूय टिमी पार्टिसिपेट जाल्ले आनी गर्ल्स हितून आमी टॉप सी पुलान आहले आनी सी पुलान टॉप करून चारूय मॅचेचेर आमी सेमी फायनल क्वॉर्टर फायनल सेमी फायनल पावन सेमी फायनलीक आमी आमचो जे गर्ल्स टीम आहा तेंच्यांनी ब्रॉन्झ मेडल विन जाल्ले आसा. तशेंच बॉयज टीम आहा तेंच्यांनी 5 मॅची आपल्या पुलांतले जिखून सगळे मोस्ट ऑफ द मॅचेस 2-0 सेट्स इवन गर्ल्स सुद्दां 2-0 सेट्स खेळ करून सेमी फायनल फायनल अशें फायनली आमी महाराष्ट्रान हरले बॉयज. आनी आमचे गोवा बॉयज जे आहा तांकां सिल्वर मेडल फावो जाल्ले आसा. आनी तशेंच आमकां ह्या फावटी आमी नॅशनलासून सिनियर नॅशनल गोवा वयताना आमी 2 मेडल घेवन येतले आनी 2 ट्रॉफी व्हरतले, एक ब्रॉन्झ मेडल आनी एक सिल्वर मेडल. ओके, हिप 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 हिप. लगोरी हो खेळ जे नॅशनल गेम जावपाचे आसा तितून तो ट्रायल सद्या म्हणून तो गेम एड जाल्लो आमकां खबर आसा. तशेंच 10वो सिनियर नॅशनल जे लगोरी आशिल्ले ते हरियाणा हांगासर जाले. थंयसर गोंयच्यान बॉयज आनी गर्ल्स दोनूय टीम गेल्ल्यो. तितून जे गर्ल्स आसा तांकां ब्रॉन्झ मेडल तशेंच जे बॉयज पार्टिसिपेट जाल्ले तांकां सिल्वर मेडल फावो जाला.